चालू केले तुमचे कॅन्डिडेटाचे कशे रिस्पॉन्स कसो तुम्ही कॅम्पेन बी चालू केल्ले आमी कॅम्पेन डोर टू डोर चालू केलेले आहा आनी सांगचें म्हटल्यार आमकां वेरी गूड रिस्पॉन्स मेळ्ळो आहा आनी आमकां बिहायंड द सीन म्हणटा तशें आमकां ऑल स्टेक होल्डर्स आर विथ अस बिकॉज शी इज यंग यूथ शी इज एडुकेटेड शी बिलॉंग्स टू बहुजन समाज कम्युनिटी आनीक दुसरें म्हटल्यार एक युथाक रिप्रेजेंट करपाक एक आमकां बरी संदी मेळटली कित्याक यूथ हितून भरपूर आहा आनी बेकारी भरपूर वाडलेली आहा म्हणटकूच आमी हें खंयसर तरी जोडयतात कित्याक जाणा तूं हे एक प्लॅटफॉर्म फॉर फर्दर हे क्लायंबिंग द पॉलिटिकल लॅडर्स दॅट इज द रिजन वी सी हर एज ए potential winner in the next this coming ZP elections. So तुमकां आतां ह्या हितून यू आर फेसिंग BJP एंड RG सो तुमकां हितून तुमचो सपोर्ट कसो दिसता सो यू आर फेसिंग कॉम्पिटिटर आमकां कंपिटिटर म्हणटा ती BJP आनीक दुसरें म्हणटा ती आमकां आप नो वील स्लायटली टेक आवर वोट्स इट वील दीस मातशें आमकां हेका लीड पळय आसली ती मातशी उणें जातली लीड उणें जातली पूण वी वील वीन एंड सेकेंड वील बी दीस पूण लोकांक न्हू बाय एंड लार्ज कळलेले आहा ह्यो पळय दुसऱ्यो पार्टी आहा न्हू त्यो फकत वोट्स डिवायड करपाक आहा कित्याक ही फायट इज ओन्ली बिटवीन टू आयडियोलॉजीज एक RSS आयडियोलॉजी आनी एक गांधी आयडियोलॉजी जी सगळे सामान्य लोकांक वयर काडपाक पळय वावुरता ती एक आयडियोलॉजी हे दोन आयडियोलॉजी मदें फायट करता आसतना ह्यो उरलेल्यो पार्टीज आहा त्यो पळय जस्ट वोट स्प्लीट करून खंय तरी डॅमेज जाता तशी करता हे डिजायन लोकांक ते अंडरस्टँड जावंक जाय आनी लोकांक श्रूडली वोटींग करूंक जाय So RGP is not your opposition. No. RGP is not in your camp. म्हणजे वोट डिवाइड जावन परतून बीजेपी त्यातले डाउट आहा ना So तुमकां मार्जीन उणें जातली तुमकां RGP कितें वोट डिवायड कशें दिसता वो कितें आमकां पळय RGP वी आर नॉट कन्सिडरींग एट ऑल एज ए फोर्स बट आम आदमी पार्टी आहा पळय ते आमकां थोडे लीड आसली पळय ती उणें जातली आमची इतलेंच आमचें फर्स्ट टाइम तुम्ही कंटेक्ट करता हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ द क्राउड फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार तुमकां आमकां वता पयलीं म्हटल्यार थँक्यू म्हणपाक सोदता आमच्या पार्टीक की म्हाका तेंच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली लोकांक पर्यंत पावपाक आनी लोकांच्या खातीर मातशें काम करपाक आनी आतां आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करपाक गेला आमकां लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी एज अ यूथ लोकांक जायत की बाबा यूथ येयल्ले फुडें आनी तेंच्या खातीर काम केल्लें सांताक्रूजचे आमदार काँग्रेसीन निवडून बीजेपीन गेले तेज्या खातीर कितें इफेक्ट पडटलो तुमकां एडवांटेज कितें आहा तुमकां मेळटा रिप्लाय करता या आमी तेजे उपरांत आमी लोकसभा इलेक्शन पळयलें आनी आमकां 2216 वोटांची लीड दिली लोकांनी तो कितें आहा जाणा लोक सदमता कोण कित्याक गेला तो आनी हे फुडें हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा जोरी तर हे फुडें कोणूय जोरी तर हितून वचत पार्टी हें करीत न्हू आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू बी बिहायंड दॅट पर्सन एंड पुट हिम इन द हें सारको तर मोयलान कित्याक आय नो हाव टू हँडल वीथ सच जॉन आतां तुमी म्हटलें यू आर द फर्स्ट पर्सन ह्या आदी तुमचे ऑलरेडी दोग जाण MLA गेले हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट ते उपरांत जाला पूण एज अ मेंबर तुमी आसले न्हू तुमी कितें इशू घेतलेलो कितें तो सो दॅट After टू MLAs डिफेक्टेड जावन ते पार्टी हॅज टेकन अप दिस थिंग इन द कोर्ट न्हू पूण जोरी तर ह्या फुडें जोरी तर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जावं तो ZB मेंबर वो जावं तो MLA जोरी तर पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर इलेक्ट जावन जोरी तो डिफेक्ट जालो आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू बी बिहायंड दॅट पर्सन आनी तेजी कशें कितें करपाक जाय ते आय वील टेक केअर ऑफ दॅट ना अशें तुमच्या आदले प्रेसिडेंटानूय सांगलेलें गिरीशान इवन तुमी तेंचे रिटर्न घेतलेले टेम्पलांनी गेल्ले देवळांनी गेल्ले पूण कांय जावंक ना पळय ते इट इज ए हें न्हू की तेणी घेतलेले ते न्हू तेणी सांगूंक जाय न्हू तुमकां बाबा आपणे देवाचे सोपूत कसो घेतलो लोकांक नाडुपाक घेतलो फकत ती वोटां घेवपाक घेतलो कित्याक घेतलो तो तेणी सांगूंक जाय पूण पार्टीन तिकेट दिलेल्यो तेंकां आनी पार्टीन ते आतां सगळें रियलायज केलां बाबा कसले कॅन्डिडेट दिले म्हणटकूच खंय कितें हें जावंक शकता डिफेक्शन जावंक शकता ते आनी पार्टी वील टेक एक म्हाका दिसता मॅच्युअर डिसिजन इन फर्दर तिकेटी दिता पळय तेन्ना सगळे
पार्टी येता आनी हांगा फॉर्मां भरता आनी हें झडपी इलेक्शन आहा पळय तें पार्टी लेवलाचेर करून उडयलां. खरें म्हणल्यार हें इलेक्शन पार्टी लेवलाचेर जावंक जायनासलें. 2005, 2010 ही 3 इलेक्शनां जालीं पळय ती पार्टीलेस जाली आनी 2015 ही एक अमेंडमेंट केले रुल्सान आनी एक्टान आनी हे पार्टी लेवलाचेर इलेक्शनां जावपाक लागले. खरें म्हणल्यार झडपी इलेक्शन म्हणटा पळय तें झडपी इलेक्शन आनी पंचायत इलेक्शन म्हणटा पळय ती खेळ मेळून वचपाक जाय. कशी पार्टीच्या लेवलाचेर इलेक्शन वचप आनी घरान फुटाफूट करप वेगळेंच कितें करून दवरलेलें आसा आनी ताका हांवूय कारणीभूत आसा. तेन्ना हांव आसलो डायरेक्टर पंचायत हांवेंच केलां हें सगळें म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका सांगलें ते रुलींग पार्टीन तें कर म्हणून. पूण आतां तें बऱ्या खातीर केल्लें न्ही. पूण आतां हें जालां की गांवांनी वाड्यांनी ही पार्टी आनी पार्टी पयली न्हू गांवकार पयले मागीर तुजे कोण समाज बी आसा पार्टी तिसरी. आतां कितें जालां हेंच्या सगळ्यांच्या रक्तान ती एक पार्टी म्हणटा घरान फोडून उडयता. तशें करूंक जायना. सगळ्यांनी आपआपले गांव सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आमी बेजिकली गांवच्यान येयलेले आसा. तुमकां एकाची खबर आशिना 1965 जेन्ना पळय इलेक्शनां जालीं पंचायतीची तेन्ना 31 पंचायती बिनविरोध दिल्ल्यो. 31 पंचायती बिनविरोध आनी जवळ जवळ 63 बायलां बिनविरोध येयलेलीं आनी 127 दादले बिनविरोध येयलेले. आतां आवूल ना तें तो बोर हो बोर आनी तितून जालां होंडा आनी करण जाले बायलांनी फॉर्माच भरूंक नासलेलीं. आतां खंयच्या लेवलाक पावलां पळय हें आमचें गांवगिऱ्या गोंयचें आमचें वातावरण कितलें म्हणजे अशें सामकें पिनून गेल्लें आसा. हांव मागता सगळ्या पार्टी कडेन जावं ते आख्खे खंयची पार्टी गोंयभर ही इलेक्शन आहा पळय झडपीची ती खेळ मेळ व्हरची. हांगासर तेजो पार्टीचो हो पार्टीचो अशें ना. गांव सांबाळून दवरा. शेवटी आमकां जेन्ना आमी भितर सरता पळय मुसुंडीन तेन्ना आमकां इगो भायर आमी भायर दवरता. कित्याक ते इगो थंय जळना. ते फक्त ते डेड बॉडी थंय जळटा. पूण कोणी हे खातीर आपलो इगो हांगासर घेवन वचून खंयच्याच पार्टीन जावं हो खंय आतां तुमी म्हणटा शिवाय कोण राजी आनी कोण काँग्रेस सारकें जावंक ना. आमकां जावंक जायना. सगळ्यांनी झगडोंक जाय. आतां ती तुमी जेन्ना पळय BJP उडोवपा खातीर लढटा पूण तुमी BJP काडून कित्याक सेकंड रँकाक दवरता. यू शूड नॉट कीप एनीबडी ऑन सेकंड रँक. फर्स्ट आमची काँग्रेस येयली, सेकंड गोवा फॉर्ड येवनी किंवा सेकंड आप आमी येवनी, तिसऱ्या राजी येवनी आनी BJP म्हणटा लास्ट पडोनी आनी परत तेवूर सोडूंक केन्ना तेवूर सोडोंक जायना. इतलें तांकां गमेंट आसा. उलोवप कशें तेंचें उलोवप कशें फुलय कमल फुलय आनी मागीर तेंची छाती फुलय असलें ते उलयता. ही भाशेची तेंची ट्रेंड आसा. जेन्ना नाका जालें करून दवरना हें सगळें BJP असलें ताका केन्नाच पावचें नाका. आनी म्हणूनच आमी यंग आमच्या भुरग्याक टिकेट दिल्या काँग्रेसान. हांव ताका सपोर्ट करता. हांव आजून काँग्रेसीन जॉयन जावंक ना आनी हांव एक सपोर्टर तेंचो. कित्याक ही BJP ही पार्टी लेवलाची इलेक्शन न्हू. ही आमी सगळीं गांवकारांनी मेळून इलेक्शन लडोवपाक जाय. हे बाय फुडें सरलेलें आसा आनी ते शिवर निवडून येतले. तेन्ना हांव लढलोलो काँग्रेसीच्या तेजेर लढलोलो लास्ट इलेक्शन हांव. आनी जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं आमी एक काँग्रेसमॅनूच म्हणून वावुरता. पूण आतां अशें जालां की आमचे तुमी एक क्वेश्चन केल्लो आत्तां तो केन्ना त्या आयटीन वयतलो काय म्हणून. तो जरी त्या आयटीन गेलो लोक जे आसा न्हू वोटर आमचे काँग्रेसीचे ते केन्नाच वचना आनी वचोंक ना. आयज हांगासर आमचो MLA आसलो तो नाचतालो थंय घेवन. पूण तेज्या वांगडा कोण आसलो ते तुमी चिंता. आनी हे जे आमी आयज हे दिला ही बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट सगळ्यांक यंग भुरगो कॅन्डिडेट हे चोडूं. आनी हेका सांगलां आमी तूं बसता गरिबाची बारीक कितें कितें कामां कर. पयशांचे हेजे तेजे चिंतप ना. काँग्रेसीनसून सारकें तूं वयर सरोंक जाय. फुडें तुका फ्युचर आसा. आमी आतां जाले आमकां 60 जाले आमची आतां इलेक्शन लडपाचो टायम न्हू. पूण ताका सांगलां आयज कसलो धंदो आसा सामान्य मनशाचो कसलो. हांव एक बस ऑपरेटर अशे कितले लोक आयज धंद्यान आसा पूण ह्या सरकारान काबार करून दवरला. कसलोच धंदो बार म्हण नाका रेस्टॉरंट म्हण टॅक्सी पायलट ते मोटरसायकल पायलट जावं कोणूच कसलो धंदो तेंच्यांनी जाहीर सांगचें की ह्या धंद्याक आमी BJPन येवन हात दिलो आनी ते बरें आसा म्हणून. आयज खंयच ना. ह्या फॉर्मांक आयज ही इलेक्शनाची फॉर्मां 500 रुपया ते घेता. ते फॉर्मांक हेजे आमच्या तांकां जॉब येत जाल्यार ते फॉर्म भरपाक 500 रुपया. आनी ही इलेक्शनाचो येदो व्हडलो बंच फुकट कित्याक दिता हो सरकार. ते 500 रुपया बाबडे कॅन्डिडेट कोण पळय इंटरव्यू भरता कितें ते सोडा. पूण हांव दिसता काँग्रेसीत जाल्यार आमी तांकां डिमांड करतले हे फॉर्मां भरूंक तांकां जॉबाक हे पयशे घेवं नाका. ते गरिबाचे पयशे तुमी फॉर्मां म्हणून घेता आनी तुमीच मोडून काबार करता. ह्या गरिबांक ह्या युथाक हे शिकल्या तांकां बरो आदार दिया शिकपाक. आयज पळय कितले जाणांनी भरली फॉर्मां भरली 500 रुपया फॉर्म हांगासर ना फुकट फॉर्मां ती इतली.
आनी जॉबाक जर ते अप्लाय करूंक जर एक फॉर्म हाडूंक वचत ते 2 पानाचे जाल्यार 500 रुपया हो सरकार घेता खंयचे हेजेर बाबडे गरीब थोडे 1000 भर दिसाक जोडिना ह्या सरकाराची ही पळय ह्या मनमानी जाल्या ही काबार जावंक जाय हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता हे एक समाजाचो बहुजन समाजाचो हो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आमी तुमकां यंग सारको आनी यूथ आनी शिकलाय ते तेन्ना असले शिक्षणांक पळोवन वोट दिया आनी ही भुरगीं फुडें फ्युचराक कितें तरी करतली अशें सगळे लोकांनी चिंता म्हणून हांव तुमकां सांगता आनी चड आनी चड सगळ्या लोकांक आमच्या वोटरांक हो सगळो हांव कितें उलयलां तें लक्षांत दवरा आनी बरो कॅन्डिडेट काडा तो ह्या हेटेनचो त्या हेटेन धांवना पळय तसलो सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.